भावा भयणीनो, नावार्थीक सालमांव राई देवा कडेन मागूंक गेलो. दिंबेर पडून सोम्या लागीं ताणें मागलें. देव ताका म्हणूंक लागलो, सालमांव, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें तूं माग. आनी सालमांव ताका जाप दिवन म्हणूंक लागलो, तुवें तुज्या सेवकाक दाविदाक कृपा दाखयली. आनी सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापायक दाविदाचे सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो. हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें वेंचून काडलेले पर्जे मदें तुजो सेवक आसा. तुज्या पर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. तुज्या पर्जेक नितीन चलोवंक, बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली कृपा तुज्या सेवकाक दी. भावा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा. हांवें आनी तुवें जिवचो संवसार, भावा भयणी, आमकां एक जबाबदारेचो संवसार देवान म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक संवसारांत एक जबाबदारी दिल्या. आनी ती जबाबदारी आमी फावो ती परी पाळूंक आसा. सतान आनी नितीन, भावा भयणीनो, आमी जिवंक आसा. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समारांत, आमच्या समाजांत, आमच्या पवित्र सभेंत आनी सगळ्या संवसारांत आमी सतान आनी नितीन जिवंक आसा. हेरां मदें आमी जियेता. बरें आनी वायट समजून जिवितां सारकें निर्धार करून आमचे कुटुंब चलोवन व्हरूंक, आमचे समाज चलोवन व्हरूंक, पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक, भावा भयणीनो, आमकां जाणवायची गरज आसा. आमी मनशां हस्कत, आमी आत्तां समाज आनी एका घडी आमी पडटा. आत्तां आमी निर्धार करता आनी एका घडी आमी आमच्या निर्धारा सुकोवन पडटा. हस्कत मनशां आमी, भावा भयणीनो, आमकां देवाच्या कृपेचो गरज आसा. देवाच्या कृपे विणे म्हाका आनी तुका कांय करूंक जायना. ह्या आराधना वेळार, भावा भयणीनो, आज आमी देवा कडेन जाणवाय मागया. आयच्या ह्या संवसारांत एक बरो बापाय, एक बरी आवय, एक बरो भाव, एक बरी भयण, समाजांत एक बरो नागरीक आमच्या राष्ट्रांत, पवित्र सभेचो एक जबाबदारेचो सांदो, एक बरो धार्मीक, या बरी एक याजक, एक लायक, आमकां थिंग कितें जबाबदारी देवान आमकां दिल्या. बाबा भयणीनो, आमी बऱ्या तरान ती जियोंक, हेरांतय आमी सतान आनी नितीन चलोवंक, बरें आमी विसरून काडून, वायट आमी पयस करून दैवीक जाणवान जियोंक आयच्या ह्या पवित्र आराधनांत साक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. भावा भयणीनो, आमकां आज आमी एकडे भर सोम्याक समर्पया. उंड्यार पार जेजू आतां आमचे मदें येता. त्या सोम्याक आमी मोरकान स्विकार करया. ताका आमी काळजांत तावन आराधन करया. नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा, नमो नमो
जेसू क्रिस्ता हुंड्या रूपांली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सग्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेसू क्रिस्ता हुंड्या रूपांली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सग्रामेंतांत आमकां राखच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देवपूण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रूपांली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा सग्रामेंतांत आमकां राखच्या सम्यान जेजू सर्गीचो देव तूं मनशां मेळोंक ह्या संवसारांत आयलाय सर्व जाणार तूं जाणवायचे भांडार सम्या सगळो संवसार तुज्या त्या हातांनी तुवें रचलाय ह्या संवसारांत आमचें जिवीत इतलें हापर बायन तुवें सबयलाय मनशां बुदवंतकाय दिलाय आनी तुज्या त्या दैवीक कुरप्याच्या हातांनी मनशाचें जिवीत तुवें पवित्र केलाय आनी असलो देव तूं सम्या साद्या रुपार उंड्याच्या रुपार आमचे मदें तूं जिवंक आयलाय वय सम्या हो तुजो मिस्तर नियाळटना आज आमी अजाप पावता तुज्या त्या ल्हानपणा खातीर तुज्या त्या कलतेपणा खातीर तुजी दैवीक जाणवाय कलतेपणाच्या रुपान ह्या संवसारान दिल्या ती पळयतना सम्या आमचें काळीज संतोशान भरता सम्या ह्या खातीर हांव तुका ऋणी जावन आसा हांव एक मनीस सम्या जायते फावटी हांव अहंकारान भरता गर्वान भरता संवसार म्हजे वरवीं चलता म्हूण चिंता सम्या म्हजी ग्रेस्तकाय संवसारान जो दुडो बदीक संवसारान म्हजी बुदवंतकाय हें परत चिंतन हांव चिंता हांव व्हडलो मनीस ह्या संवसारांत म्हजे वरवीं सगळें चलता पूण सम्या हांव कांयच न्ही धूळ आनी माती पूण तूं सोमी सृश्टी करता जाणवायचो देव जाणवायचे भांडार एका साद्या रुपार सम्या उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसाय सम्या ह्या उंड्या रुपार येवन आमकां केवळ तुजें हाजीरपण मात्र न्ही बकार ह्या अस्का संवसारांत बरें आनी वायट बरोवन गेल्ले ह्या संवसारांत खाळोको आनी उजवाड आसचे ह्या संवसारांत खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणल्यार आमकां समजूंक कश्ट मारता आसतना जिवितांत एक सारकी विसवण करूंक आमकां कश्ट जाता आसतना सम्या आमचें अस्क सैम पातकी सैम म्हणून समजल्लो तो आमी तें घट करच्या खातीर जेसो उंड्या रुपार आमच्या काळजांत तूं येताय आमच्या जिवाचो वांटो तूं जाताय तुज्या अमलीक रक्तान आमकां नितळ करताय आनी आमी तुजें जिवीत आमचे भितर भरताय सम्या कितें व्हर तूं मिस्तेर सम्या
असलो मोग तुवें आमचे दिदा केलाय. ह्या मोगान तुवें आमकां समर्पिलाय सोम्या. सोम्या आमी तुका आराधन करता, तुजे मुखार तकली बागयता सोम्या. आनी आमचें जिवीत सोम्या कितें आमची ह्या संवसारान जावन आसा तें सगळें तुज्या पांयां तळी दवरन सोम्या. मुजे न्हय तुवें दिल्लें म्हणल्यार समजून सोम्या तुजे मुखार कालते जावन सरपडून आराधन करता आनी म्हणटा, जिणयेचें सूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तोंड बुजून आशेन अंगारावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रुपान लिपोवन आसच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सग्रामेतान तामकां राखच्या. वै जेजू, ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचे सुख दुख, संवसारांत आमी भोगचे कश्ट, संवसारांत आमी भोगची ती बेजाराय, संवसारांत आमी भोगची ती एकसुरपण, सोम्यान जेजू आमचें गुणेपण सगळें घेवन तुजे मुखार आयला जेजू. तुजे कडेन आमचे कश्ट सांगूंक आयला सोम्या. सबार पोटी जिविताचें वजन आमकां जड जाता. थोडे पोटी आमकां बुजावण मेळना, थोडे पोटी आमकां दोन धैर्य दिवची उतरां मेळनात, थोडे पोटी आमकां सांगातपणाची उतरां मेळनात जेजू. ह्या घडी आमी धैर्य सुकतना, आमचें जिवीत हालता आसतना उसांबळ दर्यांत हालचे त्या दोनी बरी सोम्या आमी तें बुडोवंक जातना तुज्या पांयां तळी येता जेजू. कोण आसा जेजू आमकां तुजे बागार? आमचे कश्ट तुजे कडेन सांगनातना आनी कोणा कडेन सांगू सोम्या? कोणा कडेन आमी वसो? आमचे जिणयेचे सूख तुगो समजतलो तुजे बगार कोण आसा सोम्या? म्हज्या जिविताचे हर एक संगती गुंडायेच्यो सर संगती पर्यंत जाणा आसो तूं म्हजो देव आनी म्हजो सोमी. तुजे बगार हेर कोण आसा सोम्या? त्या देखून जेजू तुजे सरशीन आमी आयला. दोन बुजावणीची उतरां सोम्या तुजे तावन आयकूंक. आमच्या जिवितांत आमी पावर्थान दंडळट आसतना इल्लें धैर्य घेवंक सोम्या, मुखार सरोंक, फाटीं सरिनासतना जिविताची हर एक मेटां मुखार दवरूंक सोम्या. तुजे तावन म्हाका बळ जाय. ह्या खातीर आयला जेजू. तुका आमी मेळोंक आयला कित्याक आमी जाणा सोम्या तूं कृपेचें भंडार. तूं कृपेचें भंडार सोम्या. तूं जाणवाय, तूं दैवीक कृपेचो दातार. पवित्र आत्म्या तुवें अपोस्तलांक धाडले आनी तांकां धैर्यान बरयलें तुवें. आमी जाणा सोम्या तुजें तें मेळटा तें धैर्य. अब्राहम पर्यंत तुजेर पातयेलो आनी त्या पातयेन ताका धैर्य मेळ्ळें. त्या पातयेन बरयल्या भावार्थान बरयल्या ताका ताच्या जिवितांत आशिर्वादां लाभलीं. वय सोम्या ह्या खातीर तुजे लागीं आयला. तुजी इल्लीशी गोडसाण साकोंक, तुज्या उतरांची ती गोडसाण, तुजे कृपेची गोडसाण, तुजे संगतपणाची गोडसाण, तुजे इश्टगतीची गोडसाण सोम्या आमी ती साकोन आमच्या जिविताची गोडसाण विसरूंक सोम्या तुजे सरशी आयला. तुज्या पवित्र दर्शनान जेजू आमचे तितलो खाळोक पयस सरून दे. आज तुजे संगतपणान एक घंटो आमी इतली जाणां करसिता आज हांगासर तुजे मुखार आसची आमी सगळीं जिवितांत कश्ट भोगलेली, जिवितांत सवालां पुडकेल्लीं, जिवितांत विविध रितीच्या लारांक आमी सांपडलीं. सोम्या वाऱ्या वादळान सांपडलें आमचें जिवीत घेवन आमी सगळीं तुजे मुखार आसा ह्या घडये. आज जिविताचे कडसाण तुजे तावन पयस सरोन दी. जिवितांत आयलो काळोख तुजे तावन पयस सरोन दी सोम्या. ह्या खातीर तुजे मुखार जेजू सर पडून आराधन करता आनी गायता सोम्या. लागीं सरता सोम्या सदां तुजी गोडसाण. तुजे संगी
रावून विसरता जिणे कोडसा येतो शताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्या रूपांली पोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतान तामच्या रक्षा जेजू 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 येसुवे 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 Jesus 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 Alleluia 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 बाबा भयणीनो पवित्र उंड्या रुपारसच्या सोम्या मुखार हांव आनी तुमी हाजीर आसा एक घडी बरो बसुले कडेन बाबा भयणी आमचे भोंवतणी देखया बसुले कडेन तुमचे दिश्ट सृश्टेचेर घाला पळया पळया ते रूख ती झाडां आनी तो आकाश ती भुंय त्या भुंय पोन्ने उदक त्या भुंय पोन्ने संपत्ती ते सुर्याचें वोत जावं पुरो दिसारान ती नखेत्रां ह्या आकाशार उपची ती सुकणी ह्या पृथ्वीर जिवोवच्यो त्यो जिवी बाबा भयणी कितें अजाप कोणें तें केलां तुवें आनी हांवें न्ही बाबा भयणी तुका आनी म्हाका थोडीं वर्सां जालीं जावं पुरो 50-60 वा 25 वा 100 पूण तुज्या वरवीं पयलें ही पृथ्वी आसली म्हजे वरवीं पयलें ही पृथ्वी आसली ह्या पृथ्वींतल्यो सर्व जिवी आसल्यो कोणें त्यो केल्यो खंय तावनी जाणवाय नियाळ बाबा भयणी कसली जाणवाय पळय एका रस्त्यार इतलीं एक्सिडेंटां घडटात कितलो रोड बरो आसल्यार पूण देवाच्या मांडावळींत लेख आनी मीत नातल्लीं ग्रहां नखेत्रां ह्या सुर्या भोंवतणी भोंवतात रे एका एक आपटना हर एक दीस तो उदेता न मियारलेल्या वेळार तो अस्तमता न मियारलेल्या वेळार दीस आनी रात कितले अपुरबायन तें चलता सगळें देवाच्या हातांनी जाल्लें बाबा भयणीनो ही घडी बोर सोम्याचेर आमी दिश्ट घालया पळया हे दिवडली पृथ्वी आनी ह्या पृथ्वींनी इतलें रचलेलो सोमी कसल्या कलतेपणारा सांग सर एका उंड्या रुपार पळोवंक एक केवळ उंड्या सोकूड कोंबणयेत पूण बाबा भयणी ह्या उंड्या रुपार सोमी सगळ्या सृश्टीचो रचणार देव म्हाका आनी तुका रचलेलो तो ह्या उंड्या रुपार आजार आसा बाबा भयणीनो पुरुश एक येवकारिस्तीक जाप हांव वाचून आसलो फ्रांसांत धरलें एक याजक मीस पेटयतलो
मीस पेटयतना मीस पेटोवन कुमगार बांदून आसतना दोग आलतार भुरगे आदी एक तुवालो पोंदा धरताले कुमगार सकला पडनातले बरी पिठो पडनातले बरी एक ल्हानसो कुडको कुमगाराचो त्या वस्त्राचेर पडलो आनी त्या वस्त्राक रगात वळून सुरतालें ते कुडक्या हातावन तो तांबडो जालो आनी हे अजाप पडिल्लो याजक तो कुडको हाडटा आनी तो कुडको तसोच ताबेर्नाकलांत दवरता आनी हे सोम्याचें रगत म्हणलें तें रुजू जाता. बाबा भयणीनो पळया एका उंड्यांत सोम्याचें अजीरपण देवपण आटापून आसा. कित्याक हांव सांगता बाबा भयणी कित्याक हांव सांगता हें आज मनीस हांव आनी तुमी किरकोळ मनीस आमी कीड आनी धूळ आनी माती आमी ह्या संवसारांत आनी आमी कितें करता गर्वान भरता हांकारान भरता आमच्या गिरेस्तकायेंतय आमच्या दुडवांतय आमच्या आस्ती बदकांतय आमच्या बुदवंतकायेंतय आमच्या संवसारी आमी व्हडपण चिंतता हांकारान भरता आनी ह्या संवसारांत व्हडलो जागो सोदता. बाबा भयणीनो देवा मुखार आमी खंय कितें सांग दैवीक जाणवाय त्या साल्मान मागली. बाबा भयणीनो आज ह्या देवाचें पवित्रपण आमी वळखून घेवया. देवा मुखार हांव आनी तुमी खालते जावया सादे जावया बळे जावया. बाबा भयणीनो असले सादेपण खालतेपण आमकां देवा तें वर्तें करता. तुमची जाप सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा सर्ग आनी संवसार तुवें रचलोय आनी मनशांत तूं जिवचे सारकें तुवें केलें. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा सर्गाची नियमां तूं जाणाय आनी संवसारांतली प्रभुत्वां तुवें आसा केलाय. होगळशिता. सर्वेस्परा आकाश आनी सर्ग ह्या तुजी महिमा प्रसार करता. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तुज्या मांडवळी प्रमाणे संवसाराचेर तूं म्हाका तूं फरमायताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तूं नवो आकाश आनी नवी भुंय रचताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा वो आकाश तुवें विस्तारायलाय भुंय स्थापीत केलाय आनी मनशांचो स्पिरीट आमचे थंय रुता केलाय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा एका परद्या भशेन आकाश तूं विस्तारायताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तुज्या बुदवंतकायेन पृथ्वी आसा गेली आनी तुज्या समधिकायेन आकाश विस्तारायलोय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तुज्या जाणवायेन तुवें हो संवसार स्थापीत केलोय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तुज्या पदवेन पृथ्वी आसा केली. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तुवें हो संवसार आनी ह्या संवसारांतल्यो सर्व वस्तू रचल्योय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तूं भुंय मंडळाच्या वयर बसून आसाय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा आकाश आनी पृथ्वीर तुवें आसा केल्ली मंडवळ तुमकां आणवडयनाय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा ह्या पृथ्वीच्यो शिमो तुवें रचल्याय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा पृथ्वीच्यो गुंडायो तुज्या हातांत आसात. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा तूं पर्वत आकारताय वारें रचताय आनी पृथ्वीच्या ऊंच सुवातेचेर चलताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा देवाचो तेंबो तूं दोवाचो तेंबो तूं आसा करताय आनी पाड पडलेले सुके भुंयक तृप्त करताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा इमाचो शिवर आनी पावस भुंयचेर पडून आदेश दिताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा निर्जन अरण्याचेर पावस तूं पडसो करताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा पृथ्वीच्या पोंतांतावन कुपांत तूं हाडताय. सर्वेस्परा आमी तुका होगळशिता. सर्वेस्परा
ह्या पृथ्वीची विस्ताराय तुका मात्र कळीत आसा. सर्वेस्परा आमी तुका उगळशिता. सर्वेस्परा आमी तुका उगडशिता. सर्वेस्परा आमी तुका- सर्वेस्परा आमी तुका उगडशिता. सर्वेस्परा आमी तुका सर्वेस्परा उगडशिता. आमी तुका आराधन करता. सर्वेस्परा आमी तुका सर्वेस्परा उगडशिता. आमी तुका अर्घ दिता. सर्वेस्परा आमी तुका सर्वेस्परा अर्घ तुजी दिता. महिमा वाकणता. सर्वेस्परा महिमा सर्वेस्परा वाकणता. तुजे पदवी म्हाका तगली बगयता. सर्वेस्परा आमी तगली सर्वेस्परा बगयता. तुका आमी आराधन करता. होय, सर्वेस्परा सर्वेस्परा आराधन करता. आमी तुका नमान करता. सर्वेस्परा आमी तुका आमी नमान करता. गीत गाया सोम्या, गीत गाया दर्या, संतोषाची बोबाट मारा. हरसिया राया आमच्या, हरसिया देवा, हरसिया ताच्या नावा. गीत गाया सोम्या आज मुझे संगी, वंदन थाका कर्या सोमेस्तामी. निजा की सोमी बोवरतो, महिमा आणि मानता का पावो. सोम्या तुझी कृत्या आमकावीची, पदवी तुझी करता आमका विजमी. सांबाळ सोम्या विज्ञान वारांतली, जेमसाराच्या गुलाम फोडांतली. गीत गाया सोम्या, गीत गाया दर्या, संतोषाची बोबाट मारा. हरसिया राया आमच्या, हरसिया देवा, हरसिया ताच्या नावा, हरसिया ताच्या नावा. देवाचें उतर आमी आयकुया बाबा भयणीनो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. परत्यान सर्गींचें राज एका जाळा बरी तें दर्यांत उडयतस सर्व जिंचांची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बोरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळें करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विलाप आनी दांत किर्लोणी. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. एक घडीभर बस आमी भाव भयणीनो आमी ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करया. मासली पागची आमी पळयल्या जावंक पुरो. ह्या तोड्यांनी आमी मासली पागल्या जावंक पुरो. हांव ल्हान आसतना लागशिल्ले आमच्या घरा लागीं एक न्हंय आसली आनी थंयसर आमी मासली धरूंक वेतालो. बाबा भयणीनो, जाळ उदकांत उडयत आसतना मासली कितें उदकार उपेवन आसा ती मातशें जाळाक सांपडटा. पूण सबारपोटी सकड मासली बरी आसना. हांव एक ल्हानसो अनुभव सांगूंक कशी व्हरता. तवळ हांव सुमार 9वे क्लासीचो भुरगो ल्हान आसतना आनी एक दीस थंय लागशिल्ल्या घरा लागीं एक गुंडी आसली. त्या गुंडयेन मासली धरूंक म्हूण हांव बुडलो. बुडोवन मासली धरची आसली. पात्राच्या खांचीनी इड्यांनी मासली आसतली.
आनी हांवें बुडोवन मासली धरली. कितें हांव भायर काडटा आसतना ती मासली न्ही एक यावाळें व्हडलें सड. ती पळयलें सावन भियेलो, खाण उडयली. पूण जर बरी मासली तर हांव उडयतो ना. ती बरी करून धरून वयर हाडटा आसलो, घरा हाडून हांव नुस्तें करता आसलो. बाबा भयणीनो, संवसारांत आमी जियेता आनी ह्या संवसारांत सक्कड बरें ना. देवाचें उतर आज सांगता, सर्गींचें राज एका जाळा बरी, तें जाळ उडोवचें. मनशाच्या काळजांत सर्गीच्या राजाची बीन देव वमता आनी सबार रितीची मासली त्या जाळांत सांपडटा. देवाचें उतर आमकां सांगता, देवान मनशाक रचलो आनी मनशाक रचतना देवान करसो ताच्या सारकेसो आनी सुरपायसो रचलो. पूण कितें जालें? बाबा भयणी, देवान रचलेल्या सोबीत सुंदर संवसारांत मनशाक ताच्या स्वरुपाचो सारकेसो रचलो जाल्यारय त्या संवसारांत देवसार आसलो. देवान सृश्टी केल्ल्या मनशाचें रूप देवसारान येवन पातक म्हणल्या मनशा थंय गेलें आनी बीब पाडलें. देवाच्या अजीरपणान जियोवची आदाम आनी येव पाता केल्ल्या घडयेतावन बाबा भयणीनो तांणी देवाचें सांगातपण तांणी सांडलें. कित्या खातीर अशें जालें? देवाची जाणवाय तांणी घेतली ना. अंधकारांत ती बुडली, अंधकारांत तांणी निर्धार केलो, अंधकारांत बुडयल्या ती सुकून पडली, देवातावन पयस गेली. मरण म्हणलो शाश्वत अंधकार तांचे ती रिगलो. आनी हेंच भावा भयणीनो ह्या संवसारांत आमचे थंय घडटा. हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत दैवी कृपाची आमी कोण हातावन जाल्ल्या? म्हजी आनी तुजी सृश्टी सर्वेस्पर देवातावन जाली. पवित्र देवातावन, पवित्र देवातावन जाल्ली सृश्टी हांव आनी तुमी पवित्र जावन आशिल्ल्या. पूण केदाळा ह्या संवसारांत आमी जियेता, ह्या संवसारांत पाताक आनी खोटेपण आसा, देवसार आसा. आनी त्या देवसाराच्या ताळण्यांक सांपडल्या हांवें आनी तुवें. पातकाच्या सावळेंत आमी सांपडल्या, पातकाच्या ओडणेक आमी सांपडल्या आनी आमी पाताक आदारले आनी आमी काळोखांत आसा. बाबा भयणीनो, आज मनीस कित्याक काळोखांत आसा? ह्या दिसांनी घडची ती घडिता बाबा भयणीनो मस्त मारेकार जावन आसात. सगळ्या संवसारार कोरोनाची पिडा विस्तारल्या आनी थंय आनी आंगाक घडची ती घडिता आमचे एका रितीन काळीज हालयतात. शॉक मेळटा एक आमकां एका वयर एक बेन दिसता पळयतना. मनशांनी मरची ती एक परिस्थिती, मनशांक ह्या रितीन पिडेन कश्टोवचें हें पळयता आसतना जिवीत सुखां जालें गी म्हणल्यार आमकां बेऊब जाता. असल्या परिस्थितींत आसा. आनी एका वाटेन भावा भयणीनो, काल न्ही पोर हांव टीव्ही पळोवन आसलो. चीनांत पोर आयिल्ल्या आवरांत बाबा भयणीनो 5 करोड लोक थंय संत्रस्त जाला वा निर्गतीक जाला. 5 करोडा वयर व्हडले व्हडले संख्ये वाळोवन गेल्यात. व्हडली व्हडली बिल्डिंगां कसली वाळोवन गेल्यात, गुडे वाळोवन गेल्यात. पावसाच्या आवराच्या बळाक सगळ्यान देसवाड जाला. कांय ना, असली परिस्थिती उपजाल्या. आनी आमी सबार जाणांनी म्हणचें आयकना, मनशान करचें पाताक सड जालां. वय बाबा भयणीनो, आमी काळोखांत आसा. आनी आज त्या देखून आमी कोण आमकां आसा भाव भयणीनो? पातकी जाल्ले हांव आनी तुमी
आम्ही कोणीच आऊ तुम्ही आम्ही बागेवन म्हणून जायना आम्ही पत्कीस एक नाही तर अनेक रेतेनं आम्ही दैत्य सुखोन पडल्या देवा मुखार आमची पात काय देवा मुखार जड जाल्या अंत देखो नो उडास दवरया हांव आनी तुमी कोणा मुखार आसाव सोम्या मुखार आसाव पवित्र देवा मुखार आसाव जिवंत जेजू मुखार आसाव आनी ह्या घडये आमी बाबा भयणीनो आज आमी आमच्या पाताक वळखसय देवाची जाणवाय आमी मागसय बाबा भयणीनो संवसारांत आज त्या कोण बरें कितें वायट कितें कितें करी जाय कितें करूंक नजो सत कितें नीत कितें अनीत कितें बाबा बीन फट कितें वायट कितें बरें कितें सगळें असो फरक समजून जिविताची हर एक मेट जागृतकायेन हांवें तुवें काडीचें जाल्यार ती जाणवाय सोम्यान आमकां दिसय सोम्यान आमकां दिसय आनी ही जाणवाय आमी मागसय बाबा भयणीनो 3 संगती ह्या जाळांत सांपडल्या हांव तुमच्या मुखार दवरतां जाळ बुडयलें आनी ह्या जाळांत म्हाका आनी तुमकां 3 संगती मेळ्ळ्यात जिवीत म्हणल्यार जाळ आमी संवसार म्हणल्यार दर्यांत उडयलां आनी त्यो 3 संगती हांव आज प्रत्येक रितीन तुमच्या गामाना काडून कशी व्हरतां पयली जावन आसा संवसारी ग्रेस्तकाय मनीस संवसारी ग्रेस्तकायक लब्ध जाताना मनीस कुर्डो जाता संवसारी ग्रेस्तकाय मनशा लागीं विपरीत जाताना मनशाक देवाची गरज दिसना मनीस अहंकारी जाता गर्वी जाता पेल्याची गरज ना कोणाची गरज ना म्हणलें चिंता पूण देवाचें उतर कितें सांगता लुकासो वांजेल अध्याय 12 वाक्य 16 आमी पळयता ग्रेस्त पिशाची ओपार ग्रेस्त पिशाच्या तोटान दैत्य बेळें जालें ताच्या सुवातेर आनी दैत्य बेळें जावन तांणी चिंतलें आपूण हें बरें रास करून दवरता व्हडलीं व्हडलीं कोठारां बांदता पोरणी कोठारां मोण घालता आनी दास्तान करून दवरता आनी म्हजें जीवन खा पिये गमात मार वैभवान हांव जियेता म्हूण चिंतलें ताणें आनी कितें जालें देवाचें उतर सांगता त्याच राती मोद्यान राती ताका देवाचें आपोवण आयलें देव म्हणा लागलो तूं आज उठ आनी चल बाय सर ये तुजें जालें ह्या संवसारांत आजच ह्या घडये तुजो आत्म म्हाका जाय कोणाची ग्रेस्त जातली ग्रेस्त काय खंय आसा ग्रेस्त काय बाबा भयणीनो संवसारांत आमचे म्हणले ग्रेस्त काय आमची गी कित्याक आमी गर्व करचो कित्याक आमी ह्या संवसारांत कुर्डे जावचे ग्रेस्त काय बाबा भयणीनो कांय उपकार ना 16वो अध्याय लुकासो वांजेल 19 वाक्य पळयता ग्रेस्त मनीस आनी लाजर त्या ग्रेस्त मनशा दैत्य ग्रेस्त काय दिल्ली पूण कित्याक उपकारली ताणें ताच्या गेटी बगलार एकलो लाजर म्हणलो दुबलो बसून आसलो एक कुडको उण्या स्वताने ताका देवूंक जालें ना ताका ताची ग्रेस्त काय कित्याक उपकारली जर तर भावा भयणी तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं आसची ग्रेस्त काय म्हज्या बुकेल्ल्या एका भावाच्या आनी भयणीच्या पोटाची भूक तामोवंक आमकां सगळ्यांना तर एका उक्त्या आसल्या मनशाक एक मुस्तायकी घालून म्हजी आनी तुजी ग्रेस्त काय सकना तर ती ग्रेस्त काय कित्याक उपकारची हांव पळय व्हिडियो पळोवन वतलें वॉट्सॅप व्हिडियो अंबानी आमचो नांवाडी मुकेश अंबानी हो भारत असो व्हडलो ग्रेस्त मनीस यशांतलो आनी ताची ती ग्रेस्त काय ताणें करची ती कार्यक्रमां ताणें करचो दुडो 3 करोड खंयच्या एका फंक्शनाक कितले 60 करोड कोण ना करशिलो खंय पूण इतले लोक ह्या वेळार कश्टांतलो कितले अंबानीन दिले गे म्हणून भाव भयणीन एक सवाल कित्याक उपकारता ग्रेस्त काय एका मनशाच्या गरजां पावा नंतर ती ग्रेस्त काय कित्याक तुजे लागीं आसची कित्याक देवान तुका एरांच्या गरजांक दिल्या म्हूण तूं नेणांगी बाबा भयणीनो देखून जाकोबाच्या पत्रांत तो ग्रेस्त काय विशयांत उल्लेख करणं म्हणटा अपुरबायची उतरां तो एक जागोवणी दिवन म्हणलें बरी म्हणटा जाकोबाचें पत्र बाबा भयणीनो तो अशें म्हणटा ग्रेस्तांक एक 17 दिवन आनी आतां तुमकां सांगता तुमचे वयर येवची आसा त्या अनवरां खातीर तुमी राडा जाय आनी विलाप करी जाय आतां तुमी सोक बगतात रडचे दीस येतले तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सांडचीन कांतयल्या तुमच्या भांगाराक आनी रुपण्या माती केल्या तुमच्या भांगार आनी ती माती तुमचे विरोध रुजवास जावं पावतली उज्या बरी तुमचे मास ग्रासितली अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवी पुंज आयल्यांत कोणा खातीर
बाबा भयणी तुज्या लागीं आसची ग्रेस्तकाय तुजे पयशे कितें तुज्या देवान दिल्लें आसा तें तुका मात्र न्ही बागार बुकेल्ल्या पोटांक उक्ते पडल्या कुडींक न्हेसोवंक आनी गरजेवंतांक तांची दुकां पुसूंक देवान तुका दिल्यात म्हणलें समजून काण गे बाबा भयणी हें पयलें आमकां ही जाणवाय सलमावन मागिल्ली सलमांक देवान दैती ग्रेस्तकाय दिल्ली पूण लोकांचें काळीज लोकांचें कश्ट लोकांचें दूख समजून घेवन त्या दुबळ्या लोकांक कुमोग करूंक त्या दुबळ्या लोकांचें बूक थांबोवंक ती जाणवाय म्हाका दी देवा म्हण ताणें मागलें आनी इल्ले पयशे करून दी म्हणून मागोना ताणें आनी इल्ली ग्रेस्तकाय जोडूंक सकत मागोना ताणें मागली तें जाणवाय दुबळ्या कश्टांतल्या आपल्या परजेक कितें गरज आसा तें दिवंक ती जाणवाय मागली दुसरें बाबा भयणी जाणवाय आनी एक आमच्या जाळांत सांपडली ती जावन आसा जाणवाय देवान दिल्ली सलमांक देवान जाणवाय दिली राजवड चलोवंक देवान दिल्ली जाणवाय उपयोग करूंक एक जाणवाय दिल्या म्हणून हांव व्हडलो मनीस म्हूण दाखोवंक न्ही जाणवाय हांव जाणारी म्हूण दाखोवंक न्ही ह्या संवसारांत हांवें व्हडले व्हडले जागे हांवें कितें म्हणटात वचून ते हेरां मुखार हेरांक ल्हान करूंक न्ही हेरां मुखार परगट करूंक न्ही म्हजी जाणवाय उपयोग करूंक बाबा भयणी पयलें एका जाणट्या मनशान समजायचें जाल्लें एकलो जाणारी मनीस समजता आपूण कोण वय माय हांव एक मनीस देवा मुखार हांव कांय न्ही देवाची रचना देखून हांवें एक जाणवाय नातलो मनीस मात देवाचो जागो काण घेता शिवाय जाणवाय आसलो मनीस देवाचो जागो काण घेना तो देवा मुखार घालतो जाता एक जाणवारी मनीस तो आपूण कित्याक जावन आसा म्हणलें समजता कित्याक आयला म्हणलें ह्या संवसारांत समजता कित्याक म्हजी जिणी म्हणलें तो समजता आनी त्या प्रमाणे तो जियेता शिवाय तो देवा मुखार रावना ह्या मनशा हांवें तो अधिकार चलयना भाव भयणीनो हे आमी समजूंक जाय धरलें आमी ह्या संवसारांत जाणवायचे जाय उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 11 बाबेलाचें बुरूज आमी पळयता लोक हंकारांनी गर्वान भरलो ताणें व्हडलें बुरूज बांदलें देवाच्या जाणवाय वरवीं आमी व्हरते जावं पावते देवान कितें केलें बाबेलाचें बुरूज धरणी सामा जालें लोक शिंपडोन पडलो बासांची घुसपट जाली नोयेच्या काळार मनीस कितें पळया तें देवाची गरज ना म्हण चिंती लागले आपूण जाणारी आपूण जाय जालें न्ही कोणाच्या दुवांक आपले पतीने करून घेतलो आनी कितें खुशे प्रकार ते जियेले देवान बुडतोकोल धरलो सगळें नाश करून सोडलें रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य आमकां 19वें वाक्य तो आमकां सांगता भाव भयणीनो देवाची उतारा पुरबायची उतरां रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतल्या 2 वाक्य तुमकां वाचून सांगता भाव भयणीनो 19वें वाक्य तो आमकां सांगता पूण मनीस कित्या देवा विशयांत समजून घेवंक साध्य आसा तें सगळें ताच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां संवसार रचलेला लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे साची पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात तशें जाल्यार कसलेंच नीप दिवंक मनशाक आसपात ना देवा ही सृष्टी ह्या सृष्टीची पुस्तकां ही देवाक दर म्हूण देव आसा म्हूण दाखयता आनी हें देवाच्या हातान जालां म्हूण दाखयता आनी मनीस कितें गर्व करचें मनशान कितें करचें आपली जाणवाय दाखोव ना आसपात ना म्हणटा देवाचें उतर देखून मनीस काळोखान सांपडले ते देखून काळोखान सांपडलेल्या मनशान कितें केलें तांच्या खुशे प्रमाणे कुडीच्या वडण्या प्रमाणे जियेले स्त्री आनी स्त्री दादले एकामेका लैंगीक काम खातीर जियेले वायट आनी खोटेपणां ते बली जाले अन्यायान आपस्वार्थान जिद्दान ते बरोवन गेले मोसरान आनी जिद्द कुनयांनी झगड्यांनी खपटपणां हागेनी बुडोवन गेले कबराळे छाडयाळे देवा कांटाळ्याचे ते जाले गरवी अंकारी जाले म्हणटा देवाचे उतर भाव भयणीनो मस्त आसा वाचया तुमी पयलो अध्याय कितें आसा पळया मनीस आपली जाणवाय ओगडायत आसतना मनीस देवातून पयस वेता काळोखान जियेता भाव भयणीनो आमी हर एकले जाणवाय उपयोग करया देवा मुखार आमी कोण म्हूण समजून घेवया आमी मनीस देवाच्या जाग्यार आमी वचोंक जायना देवा मुखार आमी कालते जायचे
ह्या संवसारांत देवान आमकां हातेरां करून विसल्यान ताचें बरें काम करूंक ताचे विशयान उलोवंक देवाक साक्ष दिवंक देवाचें बरेंपण संवसाराक वांटूंक देवान आमकां दिलां आनी क्रिश्चन भाव भयणीनो देवान आमकां दिलां हर एकल्या की भावार्थ आब्रामचो भावार्थ पळया देवाचेर तो पातयेलो देवाचेर संपूर्ण दोन येयलो ह्या संवसारांत भाव भयणीनो आमी कितेंय करीत तर देवाचेर पातयेवचें आमी घट्ट कित्याक आमचे उरी कांय देना आब्राम देवाचेर पातयेलो गेलो आब्रामाक देवान सांगलें 22व्या अध्यायांत देवान सांगलें तुज्या पुताक सक्रिफीस भेटय मरे गेलो पुता सक्रिफीस भेटोवंक गेलो पूण कितें जालें आब्रामाक देवान आशिर्वाद गेलो आशिर्वादा वयर आशिर्वाद जनांगाचो बापाय केलो ताचे मारिपा देवाचें आशिर्वाद संवसाराक व्हडलीं पळया भावार्थाचो बापाय म्हणलें नांव ताका मेळ्ळें असली एक जी व्हडली व्हडविकाय भाव भयणीनो त्या देखून आमी सक्कड भावार्थी मनीस जावया कित्याक आपुरब्याचे माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 9 रक्तास्त्रवाची स्त्री म्हणा लागली ताणें आपडल्यार पुरो हांव बरी जातलीं ताचें आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो माथेवाचो वांजेल 14 अध्याय 30 आनी 4 वाक्य म्हणटा सर पिढी आसता भावार्थान आयली जेजूक ताणें आपडल्या आनी ती बरी जाली तेव्हा ती आमचो भावार्थ फळ दिता तर बाबा भयणीनो ह्यो 3 संगती आमी उगडा आसता बरया ग्रेस्तकाय जाणवाय आनी भावार्थ बऱ्याक उपयोगया बरें आनी वायटाची समजुणी देवान आमकां दिल्या देखून कितें देवान दिल्लें आमकां बऱ्या खातीर गळसिया सोम्या खातीर आमी जिवया तर भाव भयणीनो एक घडी भर आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागया देवा मुखार दैवीक जाणवाय आमकां दिल्या प्रत्येक रितीन आतां आमी मागया दैवीक जाणवाय बागेवन बापा खातीर बिस्पां खातीर याजकां खातीर देवान तांकां दैवीक जाणवाय दिल्या अभिषिक्त केल्यात देवाचे मनीस ते देवान विसून काडलेले हर एक याजक हर एक बिस्पो बागेवन बापा सगळे मेळोन ह्या संवसारान देवाच्या कृपेक साक्त ते जाता सोमयेचे मिसाचे ते बलिदान ते पेटयतात संवसाराक देवाची कृपा ते दितात साक्रामेंताची कृपा दितात देवाच्या कृपेचे ते देनार्थ देवान तांकां केल्या हातेरां केल्यांत आनी अशें देवाचो पवित्र आत्मो तांकां अभिषिक्त करता तांचे पासून आमी मागया बाबा भयणीनो दैवीक जाणवाय देव तांकां दिवन दी सक्कड आमी आज विशेष रितीन तांचे पासून मागया धार्मीक भाऊ भयणी खातीर आमी मागया आज देवान संवसारांत पवित्रपणाचो गुर्तो जावन तांकां नेमल्यांत हर एक धार्मीक भाव आनी भयण ह्या संवसारांत देवाच्या कृपेची साक्ष जावन तांणी समर्पीत जिवनी जिवंक हाचे मारी पात आज दैवीक जाणवाय संवसाराक दिवंक देव तांकां कृपा दिवं दी म्हण आमी मागया आनी आमची प्रार्थना ताका भेटोवन आमी गावया बाबा भयणीनो बाबा भयणीनो आमी मागया सर्व आवय बापया पासत तुमी आज ह्या मागण्यांत कितली आवय बापय आज भाग घेतात सक्कड आवय बापय तुमी देवाक समर्पया तुमकां अंस तुमचे जिवीत आवयपणाचे आनी बापयपणाचे आपुणूय तुमकां मेळना देवान दिल्लें देवाक समर्पया तुमकां जाणवाय जाय भुरग्यांक व्हड करूंक भुरग्यांक चलोवंक कुटाम सांबाळूंक आज देवान दिल्लें अपुरबाचें कुटाम वृथाकची ती जाणवाय देवातून तुमकां मेळटा शिवाय तुमचे वरवीं जायना बाबा भयणीनो आमी हस्कत जावन आसा एका आवयक आनी बापयची जबाबदारी संवसारांत देवाच्या जाग्यार तांणी रावून साक्ष दिवंक आसा भुरग्यां भावार्थांत वाडोवंक आसा बरें क्रिस्तांव कुटाम रिता वृथा करूंक आसा दैवीक शेगूण कुटुंबांत वाडोवंक आसा त्या आवय बापयची जबाबदारी पोटा दिल्यार पावना पोटाक मात्र दिवन खावंक जेवंक दिवचो आवय बापय न्ही एका भुरग्याक आपल्या भुरग्यांक दैवीक रुपान व्हड करचे
तांचे शेगूण आनी वाडोवचे एका आवय बापेचो कायदो आनी जबाबदारी आनी हाका दैवीक जाणवाय जाय सालमावरायन तीच जाणवाय ताणें जोडली म्हज्या हाताकालाचे म्हज्या परचे चलोवंक जाणवाय दी देवा मागया भाऊ भयणीनो हर एका आवयक आनी बापायक आपल्या भुरग्यांक ती आधुनीक संवसारांत आजकाल भुरगे बरें खंयचें वायट खंयचें कळना भुरगीं घुस्पडटात आज आवय बापूयच घुस्पडल्यात भुरग्यांक खंयचें दिजें खंयचें दिव नजो भुरग्यांक कितें जाय कितें नजो आज आवय बापूयच समजनात आनी त्या देखून भुरगीं वायट वाटेन येतात भाव भयणीनो आज आवय बापूय पासून विशेष रितीन उंड्या रुपाराच्या जेजू लागीं मागया आवय बापूय भेटोवन दिया ते दैवीक जाणवान तांणी भरच्या खातीर आयक म्हजें मागणें सोम्या देवा उदार काळीज तुंदी म्हाका आयच्या दिसा मागया बाबा भयणीनो सर्व कादारी जोड्यां खातीर कादरी सुडी बाबा भयणीनो सोम्याच्या पवित्र मोगांत एकवडल्यात आजकालच्या संवसारांत बाबा भयणीनो कादरी जोड्यां खातीर विशेष रितीन मागची गरज आसा कितलीं कादरी जोडी आज एकामेका डायव्हर्साच्या वाटेर आसात बाबा भयणीनो कादरी जोड्यांक तो समर्पीत मोग जिवंक आज कश्ट जातात एक कित्याक आज म्हळ्यार घोव बायलेक बागोवन तयार ना बायल घोवाक बागोवन तयार ना एकामेका कल्पना ना एकामेका विश्वास ना आज हांव ओडलो तुजी म्हाका गरज ना बाबा बीन असलें आधुनिकता आज आर्थीक रितीन ती कितें आमकां साथ जाता देखून एकामेची गरज ना म्हणल्यार वातावरण आयची घोव बायलां जिवन आसात बाबा भयणीनो आज एका कादरी जोड्या मध्ये कितें बरें कितें वायट म्हळ्यार समजनात आज जायते बटी आजकालची मोबायलां हाचे भायर कादरी जिविता भायले संबंद सडल्यात फ्रेंडशिप्स वाडल्यात कादरी जिवितांत जोड्या मध्ये बायली आनी हाचे उर्वी कितलीं कादरी जोड्या मध्ये मोग पुटोवन गेला बाबा भयणीनो तांचे पासून आज मागीर आमी हर एका कादारी जोड्यान बरें खंयचें वायट कितें म्हज्या गांवांत हांव कशें चलत जाय म्हज्या बायले ती कशें चलत जाय म्हजी जबाबदारी कितें कुटुंबांत कादारी मोग हांवें कसो जियें जाय विश्वासपण कशें सांबाळी जाय म्हज्या कादारी जिवितांत वस्तूंक आनी इतर कितें लिमीट आसा जाय हें सगळें समजोवचे खातीर कादारी जोड्याचे शेगूण ते समजोवचे खातीर हर एका कादारी जोड्या सोम्याच्या पांयां भेटोवन दिवया भाव भयणीनो आनी सर्व कादारी जोड्यां खातीर जेजूची कृपा सोम्याचें हाजीरपण ताच्या आंबोलेक रक्ताची सकत आमी मागया दयाळ बापा तुज्या भुरग्याचे मागणें आयक मागया बाबा भयणीनो दैवीक जाणवाय आज आमच्या देशांत राजकारणीक आज आमचे भारत राष्ट्र बाबा भयणीनो खंयच्या दिशेन येता आमी पळयता बाबा भयणीनो एक रितीन आज आमी पळयता आसतना आमच्या राजकारणींक आज खंयच्या स्थितीर पावल्या स्वार्थ पयशे करचे अधिकार चलोवचो मौल्यानांत या वेवस्था पाड करची फकत स्वार्थान बरोवन आमचे सगळो देश विभाग जावन येता बाबा भयणीनो बऱ्या राजकारणीक खरी जाणवाय मागया आमचो देश उरो जाय आमच्या देशांत सगळ्यांक न्यायनीत मेळत जाय आमच्या देशांत तरबेज चलो नाये आमच्या प्रतिनिधींनी आमच्या राजकारणींनी आमच्या मुखेल्यांनी देश चलोवच्या आमच्या प्रधानमंत्री अध्यक्ष मंत्रिनी आनी सर्व संसदांनी एम.एल.ए. हर एकल्यांनी बाबा भयणीनो आज बऱ्या वाटेन चलच्या खातीर माऊल्यां सांबाळच्या खातीर लोकांचें बरेंपण सांबाळच्या खातीर सलमान मागलें देवा म्हाका ती जाणवाय दी म्हाका दी म्हज्या लोकांक नितीन आनी सतान चलोवची जाणवाय दी देवा म्हूण मागलें ग्रेस्तकाय मागोना आज आमचे राजकारणी ह्या वाटेंतल्यान भायर आसात ही जाणवाय तांकां नाका बगार पयशे जाय आस्तबदीक जाय अक्रम भ्रश्टाचार भरून गेला बाबा भयणीनो असल्या राजकारणी खातीर मागया देव तांकां मोठी घुसवाड दिवन दी आमचो राष्ट्र सांबाळूंक देव तांकां कृपेन भरून दी आनी
तांच्या त्या बऱ्या जिवितात वरी तांकां देवान खंयसर दिल्या ती जबाबदारी राष्ट्राची लोकांची मुखेली जावन जिवची ती जबाबदारी बऱ्या तरान सांबाळूंक देव तांकां कृपेन भरून दी म्हणून आमी मागया आनी तांकां सोम्या जेजूच्या पांय तळे आमी ताका भेटुया. तुझ्या पायांतळा मागणी आमची भेटयता सर्वेस्पोरा मागणी आमची आयकोन घे. मागया बाबा भयणीनो दैवीक जाणवाय आमी मागया. ह्या दिसांनी कोरोना पिडा विस्तारून आसा. हर एक दीस ह्या कोरोना पिडेची ते आमी म्हणटा फाळां विस्तारून आसात. ग्रासून आसा ही पिडा. भुरग्यांक धरलें, व्हडांक धरलें, हर एक लागीं ह्या पिडे वरवीं कितल्या जणांचे जिवीत आज दुकान बोडोवन गेलां. बाबा भयणीनो तांचे पासत मागया. दाकतेरां पासत मागया. आज दाकतेरांक कश्टांची परिस्थिती ते इतल्या कश्टांनी आसात. रात आनी दीस सेवा करतात मागीर तांचेर हल्लो करतात. थोडे फावटी तांची परिस्थिती कश्टांची तशेंच तांणी बरी मौनां सांबाळूंक आमी तांचे पासत मागया. नर्सां पासत मागया. तशेंच सर्व भलायके कार्यकर्त्यां पासत आनी पोलीस वर्ग कितले रात आनी दीस लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरतात. कितलेशा पोलिसांक ह्या दिसांनी आज ह्या नर्सांक कोरोना पिडा लागिल्ले आमी आयकता. भाव भयणीनो हें आयकताना आमकां भें दिसता. देवाच्या कृपेक तांकां समर्पिया. भाव भयणीनो आमच्या मंगळुरांत, आमच्या दक्षिण कन्नडांत, आमच्या कर्नाटकांत आमच्याच भावा भयणी कितले ही पिडा सांग कळनातली बिरे विस्तारून आसा. भाव भयणीनो ह्या पियातान आमकां निवारूंक हे दीस मुखले आनी की कश्टांचे म्हण आयकतना आकांत सुट्टा. देवान आमची पिडा येसर निवार जेजूची काकूळ मागया. सोम्यान किती अजापा केली 2000 वर्सां आदी तोच सोमी आज ह्या आमच्या गांवाच्या रस्त्यांनी सोलोवन दी. बस पिडेस्तांक गुण केल्लो रात आनी दीस कितलो लोक आजारांनी ताजे लागीं येतलो आनी ह्या पिडेतान गुण जातलो. वो सोमी आज आमच्या गांवच्या रस्त्यांनी घरांनी सोलोवन दी. लोकां मदें सोलोवन दी. कोरोना पिडा ना ती कानास करून दी. ह्या कोरोना पिडेन सुटका दिवं दी म्हूण भाव भयणीनो सक्कड आमी ताका समर्पण आमी त्या सोम्याची काकूळ मागया. तुझ्या पायांतळा मागणी आमची भेटयता सर्वेस्परा आमची मागणी मानून घे. मागया बाबा भयणीनो सर्व गरजां पासत जायतेनी म्हाका प्रचार जाना उपरांत त्या सावां धडल्यांत जायतीं त्या सावां एका भुरग्यान प्रत्येक रितीन बऱ्या ताच्या पिडेतावन गुण जावच्या पासत मंगळुरांतलो आनी एकलो मनीस मंगळुरांतलो शिपारतावन घेवंक आसा. त्या ताका बेगीनच बऱ्या तरान ताणें गांवाक पावून हांगासर बऱ्या तरान पावच्या पासत आनी जायते सुमार तेगां चौगां कुटुंबांनी म्हाका विनंती केल्या. कोरोना पिडेच्या त्या परिस्थिती तांकां क्वॉरंटायनार आसात. ह्या कोरोना पिडे वरवीं कुटुंबांक देवान राबच्या पासत तांचें जिवीत राखच्या पासत. बाबा भयणीनो हेर सभा थोड्यांनी पिडा गुण जावच्या पासत मागलां. एक सर सुमार 10-11 जाणांनी आतांच्यो गरजो म्हाका बरोवन धाडल्यात. मोगळा जेजू ह्या 11 जाणांनी त्या सावां धाडिल्लीं जेजू तुज्या पांया तळी दवरता. तांची पिडा गुण कर. तांच्या घराचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या पैनांत जावन ताका बऱ्या तरेन सांबाळ. कोरोना पिडेतावन हेर सर तरेच्या पिडेतावन ताका राखून वर. कॅन्सर पिडेतावन ताका राखून वर. सोम्यांत ही सर त्या सावां तांणी दिल्यात. तांची त्या सावां तुका भेटून दिता जेजू. सोम्यान जेजू ह्याच वेळार सबार लोकांनी आमचे लागीं मागण्या विनंत्यो केल्ल्यो आसात. कितल्या लोकांच्यो गरज आसा जेजू ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार उंड्या रुपार जेजू तुजे मुखार आत ह्या घडये आराधनान भाग घेतली पुस्तू भावा भयणी आसात जेजू. तुजी पवित्र सकत तांचेर वाळय. तांची दुखां पुस जेजू. तांची पिडा गुण कर. तांच्या घरांतले दूख कान उडय. तांचे कश्ट कान उडय. तांची रिणांतलो सुटका दी जेजू. तांचें बरें कर जेजू. तांचे मोतींतल्यान दूख जेजू तूं काण घे आनी तांकां
सुटका दी जेजो या सर कष्टां जावन रेवट घालच्या हर एका रितच्या कष्टां जावन सुटका दी जेजो तांच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल सोम्यान जेजो कितलीशीं आज मालकडी आसात आमच्या घरांनी आज या आराधनांत भाग घेवची सबार जाणां मालकडी आसात थोड्यांक पिडा आसा तांकां उठोवंक तांकां ना तरी की जेजो भावार्थान आज तुजे मुखार ते हजर आसात जेजो तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल आपड तांकां तुझे आमल एक रक्तान सोम्या या घडी अभिषेक कर तुझे पवित्र आमल एक रगत हर एकल्याचेर पडोवन दी जेजो तुझ्या पवित्र पांच घेतान वाळिल्लें आमल एक रगत या घडी आराधन करच्या हर एक घराचेर पडोवन दी कुटुंबाचेर पडोवन दी थंयतल्या प्रायवंतांनी पिडेस्तांचेर पडोवन दी कश्टांतल्याचेर पडोवन दी जेजू खंयच्यान परगांवांतावन गांवांत पर्यंत हर एकनी आराधनान भाग घेता जेजू तांकां आपड आशिर्वाद घाल सोम्या या घडये सबाज जाणांनी ह्या आराधनाक आमकां कुमो केल्या ह्या आराधन चलोवंक बरें जाय बऱ्या रितीन तें केदींक रावोंक नजो सोम्या तुज्या कृपेची आशिर्वादां निरंतर वाळ जाय म्हणल्या खातीर जेजू इल्लो त्याग आनी सक्रिफीस करून आमकां कुमो करतात सोम्यान जेजू ह्या सर्व दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचेर बेसांव घाल तांच्या कुटुंबाक समर्पण जेजू आमी तुजे लागीं गायता तुझ्या पायांतळा मागणी आमची भेटयता सर्वस्पोर आमची मागणी मानून घे हालेलुया 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 जेजू 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 या घडये सोम्या जेजू स्वार्थरत्या सोम्या जेजू आशीर्वाद घाल जेजू या घडये सोम्या तुजो आशीर्वाद घेवन जे काळजां तयार करता सोम्या तुजी आमले रक्त जे जगत आनी कोण करचे जगत जेजू एक जेजू या संदी रापड जेजू पवित्र मुंड्यार परचे जेजू जे कालतेपणान ते जाणवान जेजू मनशा अभिषेक कर निदान माय तुजी ती जेजू तांकां हर एकला जेजू या आराधनांत भाग घेतले हर एकला कापड जेजू तुझ्या पवित्र हातांनी आपड तुझ्या आमले रक्तान अभिषेक कर जेजू हर एकला सुटका दी हर एका कुटुंबाक जाणवाय भरून दी जेजू आमच्या राष्ट्राचेर भारत देशाचेर कर्नाटकाचेर मंगळुराचेर परगांवांतल्यार कश्टांतले जेजू आशीर्वाद घाल तुजे बेसांव पडोवन दी जेजू तांचेर आशीर्वाद घाल तुझ्या आमले रक्तान अभिषेक कर जेजू तुझ्या आजापाची सकत वाडोवन दी सुटकारा बंदी जेजू सर तर काळो जेजू कानबडे उजवाड दी समजोनी दी दैविक सानवाय दी आशीर्वाद दी जेजू ब्लेस जीजस ब्लेस एवरीवन सोमी आमकां आशीर्वाद दी तुजे आमकां दिंबेर पडता येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत घेवन जेजू आमी तुका समर्पिता आमचेर तुजो आशीर्वाद घाल तुज्या बेसांवांनी आमकां आमच्या कुटुंबांत तूं बरें आमेन प्रार्थुया देवा विचेच साक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ती आमी भोगी सरको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. ती बोळ देवा लौकिक वस्तुता मोत्सर्गी उबारो ती बोळ देवा सगळे काळीज मोजे तुका सोपून दिवच्या आयक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती माका आयच्या दिसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत तुम्ही जैतेनी भाग घेतला. देव तुमचेर सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालून दी आणि तुमची कुटुंबां आपल्या देण्यांनी भरून दी. शांती समाधान तुमकां फावो करून दी. आज हे आराधन हांगा आसा करूंक कुमो केल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विशेष रितीन हे आराधन प्रसार करूंक आमकां आदार दिता मानेस्त स्टीफन मेंडेस आनी कुटाम डिवायन वट्टी मुखांतर तांचो आमी विशेष रितीन उपकार बाबडटा. ह्या प्रसार कार्याक सहकार दिवचो मानेस्त जोस्वीन, व्हिडिओ चित्रीकरण करचो मानेस्त सूरज मचादो आनी मानेस्त सैमान आमकां संगीतान मागोवंक आदार दिता. हर एका आराधना वेळार ताचो आमी काळजांतावन उपकार बाबडटा. हर एका हप्त्यांती आल्तार सबून हे भक्तीपणाच्या वातावरणांत ह्या आराधनांत भाग घेवंक कुमो करची आमची CSST सिस्टरां, विशेष रावन सिस्टर सुनीता आनी सिस्टर लिनेट तांचो उपकार बाबडटा. तशेंच तुमी जायत्यांनी आराधन पळोवन आमच्या ह्या वावरांत मिसां आमकां आदार दितात. धन आनी मनान तुमचो कोण सकट आमकां आदार दिवन सुदार दितात, धैर्य दितात, प्रोत्साहन दितात, आमचे बसत मागतात. तुमचो आमी काळजांतावन उपकार बाबडटा. बाबा भयणीनो, तुमच्या एक तेसावा खातीर आमी मागता. आज तुमचे बसत मागलां. तुमची तेसावां आसल्यार आमचे नंबर तुमकां मेळटा थंयसर, त्या नंबराक तुमी म्हाका धाडा आनी ह्या आराधना वेळार तशेंच हेर आमच्या हर एक मागण्या वेळार तुमचे बसत आमी विशेष रितीन मागता. देव तुमकां सोन घाली सोना हर एक मागणें सुमयेच्या पांयतणी पावता म्हणलें बावरतान तुमी पातयेया. तुमचे मागणें खंडीत आनी सफळ जातलें तुमचे बसत मागता. सुमेस्तांक तुमकां देव बरें करूं, देव आशिर्वाद दिवं.